vezi spora eclea se va, sasnan no manduca, tu vezi spora eclea se va, sasnan no manduca. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, हे मिसांत वांटो घेता आसतना किरीत भाशेन आमकां एकल्याक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून भोव करून काळजीदारपणाचें देणें आपणावन सगळे तरेच्या वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां शक्ती हे मिसांतल्यान घेवया. जेजून संवसाराचेर जैत व्हेलें आनी हेच संवसाराचेर जैत व्हरूंक आमकां तो एकल्याक आमंत्रण करता. भोव करून हे पिळे मदें आमी जियेत आसतना घरागंदी बंद करून आसतना काळजीदार जावया आनी हे पिळेचेर जैत व्हरूंक आमकां एकल्याक काळजीदार कर म्हूण बापा लागीं हे मिसा बेटीन मागुया. तशेंच आपापलो वाडदीस समारंभतेल्यांक, लग्नाचो वर्शीक दीस पालटेल्यांक, उत्सव समारंभतेल्यांक, मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक सासणाचो विसव, आमच्या SSCची भुरगीं परिक्षा करतात तांकां मनाचो काळजाचो उजवाड बरे भशेन आपले जबाब दिवं. आनी आमकां सगल्यांक जी तयारी करता पवित्र आत्म्याची दोबाजीक परबेक आमची मनां काळजां उक्तीं दवरूंक आनी मागूंक हे पवित्र आत्म्या आमची काळजां तिये संवसाराचें रूप नवें करूंक ये. ही चिंतना मनान धरून हे मिसा बेटीन वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सुदांचांक वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. काकुत्सरा देवा सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केले तुजे पवित्र सभेक सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगल्यो स्वार्थी वणावण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आनी वावरूंक आमकां बोल दी. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनान. आमेन. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून
एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हळें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तो तुमचे विशीं आनी आख्या इंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्या रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मदें दारूण ल्हानगे उपरासतले आनी ते इंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरून खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. ते खातीर जागृत रावात. आनी दुकां बारावन हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबून आसतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिडकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां हांव घालतां आनी ताचे कुरपेचें उदोर आपणाक आसलेले पदवेन तुमकां बांदून हाडूं म्हूण आनी सगळें पवित्र केल्ल्या बराबर तुमकां दायज दिवं म्हूण हांव मागतां. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगाराची वा नेसनाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी हांवें वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बाराबरच्यांचें उदारपसण जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्याक कडचें घेवचे परस दुसऱ्याक दिवप अदीक व्हड बाग, अशें सुमया जेजूच्या काश्या उतरांचो उगडास धरून कश्ट करून अशोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बराबर दिमी घालून पावलून मागणी केलें. ते सगळे दुकां गळोवन रडूंक लागले आनी पावलूच्या गोळ्याक वेंग मारून ताचो उमो घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पुऱ्यान ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जावचो. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानांक गायन करात. म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानांक गायन करात. कोडीत कोर देवा, तुजें बळ कोडीत कोर. जेरुजाले वयर बांदलेल्या तुज्या मंदिरांत हांव आमचे खातीर दाखयल्लें देवा, तुजें बळ तूं कोडीत कोर. दोंड खोरबार घेवन तुजेशी येतले राजा. म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानांक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानांक गायन करात. मळबार, पुर्विल्ल्या मळबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता, आपलो ताळो गोड गोड कसो गाजयता. चलत तर देवाचें बळ ओळखून घेयात. म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानांक गायन करात. इस्रायलाचेर परजोडटा ताची मोहिमा, कुपांचेर ताची पदवी, ताचे पवित्र जाग्यार ताचें खूब भें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरजेक बोड आनी शोकोत दिता. ताचें नांव व्हड जावं. म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानांक गायन करात. उबी रावन कुशालकायेचे उद्गार गावया. Sorvesporazoy, 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 zoy. Sorvesporazoy, 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 zoy. सुमिया तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलेलीं कोर. Sorvesporazoy, 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 zoy. Sorvesporazoy, 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 zoy.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका तुका आसूंया. आसूंया. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हळें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे बरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवीन सांबाळ. तांची सांगती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवीन हांवें सांबाळ केला. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंतोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन ताचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सर येतां आनी म्हजो संतोश तांकां सोपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हूय तशें तेय संवसाराचे न्हूय देखून संवसार तांचो द्वेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काळ म्हूण हांव मागिना, पूण नुस्त्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हूय तशेंच तेय संवसाराचे न्हूय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलेले कोर बापा. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयलाय आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलेले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावांनो, सुपुल्ले आसतना आमी दोतोनीक वेतात तेन्ना असो एक विचार आसलो, तुज्या आत्म्याचे दुस्मान कितले आनी कोण? आनी आमी जबाब दितले, आमच्या आत्म्याचे दुस्मान तेग, देवचार, संवसार आनी आमचीच कूड. देवचार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. नुस्त्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. जेजू आपल्या शिजा पासत बापाक प्रार्थना करता. देवचाराच्या हातांतले सुरवेक देवचारान सोरपाच्या रुपान आदाम एवेक नाडली. तेतूंतल्यान देवचार तरेतरेच्या रुपांनी मनशाक नाडीत आसा. जेजू देवाचो पूत मनशा कुळाचो सोरवुंडार आपलें उक्तें जिवीत सुरू करच्या आदीं 40 दीस अरण्यांत रावले उपरांत देवचार ताका नाडूंक येता, ताका ताळणी घालता. एक ताळणी म्हळ्यार संवसाराची सगलीं राज्यां ताका दाखयता आनी म्हणटा, हें सगळें हांव तुका दितां, तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार. देवचार तरेतरेच्यो ताळणी घालीत आसा. भोव करून आमकां एकल्याक संवसाराक भुलूंक, संवसाराच्या भुलोवण्यांक वय म्हणूंक, संवसाराचे गुलाम जावंक देवचार आमकां नाडटा. जेजू मागता ते संवसाराचे न्हूय, तांकां संवसारांतले काळ म्हूण हांव मागिना, पूण संवसाराचेर तांणी जैत व्हरूंक हांव मागता. जेजून ताळणीक न्हयकार दिलो. देवचार आमकां नाडटा संवसाराची बुरीक आमी पडूं. कितले तरेच्यो ताळणी आज संवसारांत आमकां. पदवी, दुडवांची आस्त, मिजास, गर्व, व्हडपण आनी कितल्यो कितल्यो तरेतरेच्यो सवलती आज आमच्या हातांनी देवचारान एके भाशेन दिल्यात. आमकां गुलाम केल्यात. कितले जाण गुलाम मोबायलाचे, कितले कितले जाण आमी गुलाम इंटरनेटाचे आमी गुलाम जाल्या. कितले कितले आमी गुलाम तरेतरेच्या संवसाराच्या कोसपायांचे, द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड एल्युडल्स आमकां ओडून वतात
देवा सोशिले जेजू आमचे पासून मागतलो ते संवसाराचे न्हय जसो हांव संवसाराचो न्हय तांकां पवित्र दवर. बाबा मुडिनो देवचार संवसार आनी आमचीच कूड आमकां नाडटात पूण आमी संस्कारलेली जेजू आपल्या बापाक मागणी करतालो कॉन्सेक्रेट डॅम. द वर्ड कॉन्सेक्रेट मिन्स सेट अपार्ट. देव मंदिर कॉन्सेक्रेट केला सेट अपार्ट फॉर लिटर्जिकल सेलेब्रेशन्स. आमी हांगा मोगान एकठांय जातले आतां 2 म्हयने अदीक जाले आमी देव मंदिरांत पावूंक ना. देव मंदिर संस्कारलेलो जागो, आल्तार संस्कारलेलो जागो, set apart for liturgical or Eucharistic celebration. जो आमी मिसाचे भिटेन वांटो घेता आसतना जेजूचे मास रोगोत वेदी वेलें शेवता. चॅलीस सेट अपार्ट कॉन्सेक्रेट केल्या पवित्र काल्स जे काल्सींत आमी जेजूचे रोगोत घेता. भाव मुडिनो आमी वी आर कॉन्सेक्रेटेड, वी आर सेट अपार्ट. आज आमी घरांत आसतना हाचेर नियाळ करुया. आमी संस्कारलेले दर एक क्रिस्तांव संस्कारलेलो मनीस आमी पवित्र आनी देखून जेजू बापा लागीं मागता जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयला तसो हांवें तांकां पाठयल्यात. संस्कारलेले कोर तांकां संस्कारलेले कोर. सेट देम अपार्ट फ्रॉम एवरीथींग दॅट वील कीप देम अवे फ्रॉम यू फादर. भाव मुडिनो आमी पातकाचे गुलाम जायना जावं. आमी संस्कारलेली देवाची पोरजा कशी जियोंक आज जेजू बापाक आमचे खातीर मागणी करता आनी हे मागणी तो करीत आसा. आर वी रियली कॉन्सेक्रेटेड पीपल, पीपल सेट अपार्ट, पीपल ऑफ गॉड, टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरीट. आमी खरेंच संस्कारलेले गाय, आमी खरेंच देवाच्या पवित्र मंदिरांत गाय, वो आमी देवचाराचे संवसाराचे आनी आमचे जसो कुडीचे गुलाम. आयज आनी जेजूच्या येण्यांतल्यान आनी पवित्र आत्म्याचे परबीच्या देण्यांतल्यान आमी संस्कारलेले जावंक त्याच जेजू लागीं हे मिसांत कृपा मागुया. भेटून एक आमी गायन करूया. सर्वेस्परा देवा C302 542 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचे ही बेटुका मंदा तो शिको हे बेटे दाव सुतुकामचे या ते पवित्र सोऱ्या उड्याचो आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कूड रोगोत ग्रासांचो. भयणी भावनो, हे आमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें इस्तापलेलो हो योद्न आमी तुका समर्पिता. तो तूं दोयेन मानून घे आनी दिसान दीस नोश्याच्या संवसाराच्या आनी आमच्या सशक्तायेंतली आमकां सोडय. आमच्या सर्वुंडरान जोडिल्लें पवित्रपण दोळाळपणी आमकां लाभूय. हे आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासुया. वय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन बासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नादार उल्हासात सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोसना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळोचार पयस करून सोद जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतीक तावन सोमतेक पुरान एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी मागणी करता. तुका भेटूंच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पयलीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोट पुरगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, आमचे सर्वणी पासत तुजे पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माई बाग्योन दांकवार मेळच्या, तिचो पोती बाग्योन झुजे, तुज्या बाग्योन दोन मृतांच्या आनी बैबई राक्षसांच्या बाग्योन मिंगेल आमच्या आस्काराच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बाप्पा, हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुजे चाकरा फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी दर मुणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती हे संवसारांत वाटसूर तुजे पवित्र सभेक बाबार्थान
आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर हांगा तूं एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी दोयीन आयकून घे. कोणवळे बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे तां एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागोती त्या संवसाराक कोंतल्ल्या समेस्तांक मोय पासान तुज्या राज्यान घे. तुवें आमी तुजी महिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवंसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भयणी भावनो, आमकां संस्कारली कोर म्हूण जेजू बापा लागीं मागता. देवचाराचे, संवसाराचे आनी सगळे तरेच्या असक्तायेंतली आमकां वाटाय आनी पवित्रपणी जिवंक आमकां बोल दी म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्त चेण्या आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाक्यांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे दोन मुतांक मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे नवी पडूचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटी. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमी पवित्रायेन जियोंक संवसाराच्या सगळ्या ताळण्याचे जैत व्हरूंक आमकां घोटाय दितलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कुमण्याचे मागणे. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक कोट्टा. तुजे सोशिलो कोट सोडून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोम्या जेजू ये D308 568 D38 पेज 68. बापा कोर्सून देवून आयलो आमची सारको बुरी सारो
सासणांक तुझे येवजण जाले आमचे मोगे विराट करचे बाप्पा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस आलो सासणांक तुझे येवजण जाले आमचे मोगे विराट करचे सोमया जेजू आमच्या काळजान रावूं घे सोमया जेजू आमच्या काळजान रावूं घे काकुतीचे मागणे सोर पदवीदार आनी काकुत्सरा देवा सोडवून दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक बरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलें आमचे विनंतीक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलें संवसाराच्या सगळ्या देशांनी पसरलेली कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांचीचे चोपक्यांत तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बापा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षीत जियोवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं हे पिडेक सांपडलेल्याक पेकय आनी ताच्या कुटुंबांक घोटाय दी पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मरणाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी मरून गेल्ल्यांक तांचे आत्म्यांक विसव मेळूं पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैजकिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावत तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता सोमया जेजू तुवें अशें म्हळाय तांचेर बावाट देवता तो एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो तुजे शिसां बरोबर आमी तुका उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुका लागीं येवून दी आनी तुजे सोयशें तांकां बरोवसो मेळूं जो आसाय जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक आमेन प्रार्थुया प्रितीवंत बापा जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां आज वांटो दिलाय ताचे वरवीं आमचे काळजांनी तुजें जिवीत वाडय संवसाराचेर देवसाराचेर आनी आमचेच अशक्तायेचेर जैत व्हरूंक आमकां शक्ती दी आनी दिसान दीस नितळ निर्मळ जावन तुजें सासणीक देणें जोडूंक आमकां पुर्ती कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन आमेन वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावुया वचूया F23 पान 9 आनी 6 F23 पेज 96 वायट करतल्या ओगसुया दुस्मानांक वेर मारुया जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया एकाडीस मनांत चलया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया 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 क्रिस्ता शांतीन वचुया वचुया क्रिस्ता शांतीन वचुया